नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 36 दिसान तरणाट्याच्या आंदोलनाक मेळ्ळो न्याय. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान दिलो राजीनामो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक धाडले राजीनाम्याचे पत्र. कॉक्रोच जनता पार्टीन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध घेतला फाटी. 3 बसकांनी सरकारान मुखेल मागणी मान्य केला तसो दावो करून सीजेपीन निषेध केलो रद्द. नेरूल वाठारात कथीत बेकायदेशीर व्यावसायिक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी जीसीझेडडीएमएक घातला 50,000 दंड. गोंयांतल्या कांय पंचायतीचेर ई टेंडरिंग नेम मोडपाचो जाला आरोप. ऑनलायन निविदा प्रक्रियेंतल्यान वचनासतना 5 लाखां परस चड मोलाची कामां थेट चालीक लायिल्ल्याचो अधिकाऱ्या आड केल्या कारवाय. आरजीपी पक्षातल्या अंतर्गत वादाक कायदेशीर वळण. विरेश बोरकारान राष्ट्रीय अध्यक्षाचो ताबो घेतिल्ल्यान उपरांतल्या साबार प्रश्नांचेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाची आसा गरज. आनी आमदार विजयन गिरीश चोडणकराक दिल्ली जन्मदिसाची परबी. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षांमदी योग्य वेळार युतीच्या विशयाचेर जातली चर्चा. विजयान दिलो हिंट. आता खबरो विस्तारान. दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात चलपी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांमदी एक व्हडली खबर आयल्या. ज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करीत नीट विद्यार्थी आनी हेर तरणाटे धरण्याचेर बशिल्ले तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून निमाणो राजीनामो दिल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. देशभर चलत आयिल्ल्या नीट पेपर लीक आनी परीक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निमाणे एक व्हडले राजकीय घडामोडी घडल्या. लोकांची तिडक वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. हे घडणुके उपरांत दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर निषेध करपी विद्यार्थ्यां आनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं उमेदीचें वातावरण दिसून आयलें. मजगतीं कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत तिपके हांणी जंतर मंतर हांगा जाल्ले रॅलीत आपल्या समर्थकांक संबोधीत करतना म्हटले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए अशी प्रतिक्रिया दिली. शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो हो फकत चळवळीचो पयलो पावंडो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. चळवळीच्यो वट्ट 3 मुखेल मागणी आसात अशें दिपके हाणें सांगलें. तातूंतली एक मागणी पुराय जाली तरी उरिल्ले 2 मागण्या संबंदी सरकारान बरयल्ली हमी दिले बगर चळवळ फाटी घेवचे ना. नीट प्रकरणाक संबंधित जीव सोंपयल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक दरेकी 1 कोटी रुपयाची अर्थीक मजत दिवची आनी निषेधा वेळार गैरवागणूक केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात. आता ह्या प्रकरणात सरकार फुडें खंयचे निर्णय घेता आनी निदर्शकांच्या उरिल्ल्या मागण्यांक लागून खंयची भुमिका घेता हाजेर पुराय देश नदर दवरून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॉक्रोच जनता पार्टीन केंद्र सरकाराकडेन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध फाटी घेतला. सरकारी प्रतिनिधी कडेन 3 बसकांनी उलोवणी केल्या उपरांत पक्षान आपली मुखेल मागणी मान्य जाल्या असो दावो करून निषेध स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. एनजीटी कडल्यान गोंय सरकाराक व्हड धपको बसला. नेरूल वाठारात कथीत बेकायदेशीर व्यावसायिक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी जीसीझेडडीएमएक 50,000 रुपया दंड घाला.
गोंयांतल्या कांय पंचायतीचेर ई टेंडरिंग नेम मोडपाचो आरोप आसा. ऑनलायन निविदा प्रक्रियेंतल्यान वचनासतना 5 लाखां परस चड मोलाची कामां थेट चालीक लायली असो दावो करून संबंदीत अधिकाऱ्या आड कारवाय केल्या आनी लुकसाण भरपाय मागल्या. कलंगूट मतदारसंघातल्या फोरम वांगडी ग्लेन फर्नांडिसान हे संबंधी मुखेल सचिवा सयत वेगवेगळ्या खात्यांत औपचारीक कागाळ दाखल केल्या आनी 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयात व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. आरजीपी पक्षा भितर चलिल्लो वाद वाडत आसा. आमदार विरेश बोरकारान अचकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचो ताबो घेतिल्ल्यान राजकीय मळार जायते प्रश्न उप्रासल्यात. इतली वर्सां पक्ष चलतालो तो बेकायदेशीर आसा काय कितें अशें साबार प्रश्न पडल्यात. विरेशान केल्ल्या दाव्यांनी कितले तथ्य आसा आनी ह्या सगळ्या घडामोडी खातीर निर्माण जाल्ल्या प्रश्नाचेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. आरजीपी पक्षातलो अंतर्गत संघर्ष आता कायदेशीर वळणाचेर पावला. विरेश बोरकारान स्वताक पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करत सरचिटणीस विश्वेश नायक आणि अजय खोलकराक निलंबित केले. तशेंच तांच्या आड शिस्तभंग चौकशेचे आदेश दिले. मात ही कारवाय बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप खोलकरान केलो. तांणी ह्या प्रकारात कायदेशीर सल्लो घेतिल्ल्याचे स्पष्ट केले. वेंचणूक आयोगाच्या संकेतथळार उपलब्ध आशिल्ल्या आरजीपीच्या संविधाना प्रमाण पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती अंतर्गत वेंचून हाडटा. तशेंच अध्यक्षाक उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव, अतिरिक्त सचिव आणि खजिनदार हांची नेमणूक करपाचे अधिकार दिल्यात. अशा परिस्थितीत विरेश बोरकार हांणी स्वताक राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हूण कशा प्रक्रियेवेल्यान घोषीत केले हो म्हत्वाचो प्रश्न उपस्थित जाता. संविधानात बदल करपाचो आसलो जाल्यार ते खातीर नेमा प्रमाण बसका, थाराव आनी गरजेची प्रक्रिया पुराय करची पडटा. ती प्रक्रिया पुराय जाल्या काय ना हे विशीं अजून स्पष्टता ना. दुसरीकडे नव्या पक्ष संविधाना प्रमाण विरेशाची भूमिका तथ्य आसा. मात जर अशें आसले तरी कितल्याशाच वर्सां सावन पक्षाचे कामकाज खंयच्या संविधानाच्या आदाराचेर सुरू आशिल्ले असो प्रश्न पडला. ह्या सगळ्या घडामोडीं खातीर आरजीपीच्या कार्यपद्दतीचेर आनी फुडारपणाचेर कितलेशेच प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्यात. ह्या प्रश्नांची अधिकृत आनी स्पष्ट जापो फुडाऱ्यांकडल्यान येवप गरजेचें आसा. आता एकंदरीत समज पळोवपाक गेले ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आता नॅशनल प्रेसिडेंट हे पद आसा. म्हणजे विरेश बोरकर जे क्लेम करतालो की आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट आणि जे इतली वर्सां जी पार्टी चलता म्हणजे फाटली जी 4-5 वर्सां जायतेली ही जी पार्टी चलता ती पार्टी ज्या पद्दतीन पार्टी चलताली तेन्ना तांकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की नॅशनल प्रेसिडेंट हो पोस्ट आसा म्हणून. जशें आयज विविध माध्यमांतल्यान जे आरजीपीचे जे पदाधिकारी म्हणजे जेंका विरेशान आता काडून उडयल्यात, फॉर एक्झाम्पल अजय खोलकर आसूं, विश्वेश नायक आसूं, ते जे तरेन आज उलयतात की हे पोझिशन नाशिल्लें, हे पोझिशन अकस्मात येयलां आनी हे अशेंय म्हटलेलें आसा अजय खोलकरान की हे जे वेबसायटीचेर जे अपलोड जाला ते टेक्निकल ग्लिच म्हणून. सो आतां ते समज टेक्निकल ग्लिच आसा जाल्यार ECI येदी व्हडली मिस्टेक करूंक शकता काय कितें. खुबशे प्रश्न आतां हे एकंदरीत समज पळयले जाल्यार खुबशे प्रश्न अशे उप्रासतात. आनीक मेन म्हटल्यार जर नॅशनल प्रेसिडेंट पोस्ट हो विरेश बोरकारा कडेन आशिल्लो जाल्यार विरेश बोरकर इतले दीस ओगी कित्याक रावलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षां-मदीं युती जावपाची चिन्हां परतून दिसपाक लागला. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मदीं युती जावची अशी लोकांची इत्सा आसा. दोनूय पक्ष एकठांय आयले जाल्यार भाजप वेंचणूक हरतलो असो विश्वास गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान उक्तायला. जाल्यार काँग्रेसीन वेंचणुकेक जैत मेळोवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाची गरज आसा. एलायन्साचेर योग्य वेळार चर्चा जातली असो हिंट गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसायान दिलो. तशेंच सरदेसायान गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराक जल्मदिसाची परबी दिली. हांव गिरीशाक एक बरी भलायकी आनी बरें पिराय खुशाल बरी जिवीत फुडोवपाचें गोंयचे खातीर तुका पक्षा खातीर झगडपाक आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक. गिरीश हो आमचो पक्षाचो अलायन्स पार्टनर, प्रदेशाध्यक्ष.
म्हणजे इलेक्शन बरें आहा ताणें काल डिक्लेअर केला की तो एके बेगीन इलेक्शनाकूय उबो रावतलो. गिरीशान ते बेगीन डिसायड करचे खंय रावता ते आनी जिखूंक जाय आनी जिखपा खातीर बेगीन पावला म्हणजे काँग्रेस ओल्ड पक्ष तो मातसो टायम घेता. टायम घेवन घेयना आतां फास्ट वचपाची गरज आसा आनी बेगीन सुशेगाद म्हणजे सोडून बेगीन घालून गिरीश तो सुशेगाद न्ही पण ताचो पक्ष सुशेगाद तर बेगीन लागूंक जाय बेगीन पावलां मारूंक जाय आनी जिखपाक हे करपा खातीर ताका हांव सगळें मागता की ताका बरी भलायकी दिवची आनी बरें बळ दिवचें. तुझे अलायन्स पार्टनर उरलो फुडल्या इलेक्शना अलायन्साचे कितें आसा ते जाता तेन्ना सांगता पडटा एकटेकडेन लिपून जाता ताका हेंच म्हणटा कितें काळात जाता लीक जावपा लागला ताका लागून तशें जाता रे जातात तें आतां कितें करता. त्याने विशीस एक्सटेंड केले म्हणून आनीक आमी जो अलायन्स आमचो आसा तो हेजे मुखार असोच चालू उरतले आनी चालू उरपाक जाय अशी सगळ्या गोंयकारांची इच्छा आसा. आनीक आमी सगळे एक जाले जाल्यार नक्कीच बीजेपीक डबल डिजीट टच करपाक खूब कठीण जाता आनी तसो लोकांचो मुळूय आसा. खात्री आसा की आमी सगळे एक जावन एकवटान आमी हे इलेक्शन फायट करतले सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दिसता. नुवे वाठारांतल्या शेताक परतून एकदा नवसंजीवनी मेळ्ळ्या. फाटल्या वर्साच्या यशस्वी उपक्रमा उपरांत ओंदूच्या खरीप हंगामात वट्ट 45,000 चौखण मीटर पडीक जमीन परतून लागवडी खाला हाडल्या. मानायांचो उणाव लक्षात येवन हे वर्सा यंत्रणाच्या मजतीन शेतां रोयल्यात. भरपूर उत्पादन दिवपी जया ह्या भाताच्या जातीची लागवड केल्या. पावस उसरा सुरू जाल्ल्यान लागवड उसरा सुरू जाली तरी लेगीत शेतां रोवपाक शेतकार नेटान वावुरतात. हे शेत बंद आसलें आनी अशींच खूब शेतां नुवें बंद आसा आनी बंद आसली. तितूडे आमी गेले लास्ट 3 वर्सां म्हणल्यार आमी एक 4.5 लाख लँड आमी सगळे फेलो लँड आसले थंय कल्टिवेशनाचेर हाडपाक प्रयत्न केल्लो आहा आनी सक्सेसफूल जाले आमी. आतां हे पावटी हो लँड आमी टार्गेट केल्लो. दिस इज अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 1 lakh लँड आउट ऑफ वीच वी हॅव स्टार्टेड द कल्टिवेशन. म्हणजे ही जमीन पळय आहा ती खूब वर्सां शेतकारी सांगता की अराउंड 8 ते 10 वर्सां बंद आसली आनी आमी एक मनान घेयलें की हें शेत हे पावटी आमी टार्गेट करुया आनी हें शेत लोकांक उत्पन्न करून सपोर्ट करुया. आनी बरी एक उमेद जाता की फार्मर फुडें सरले आनी तेणी गांवचे फार्मर आहा पळय तेणी बरो सपोर्ट दिलो की बाबा हें आमी तूं फुडें सरता जाल्यार आमी आहा म्हणून तुमच्या वांगडा. आनी तेंचे उमेदीचेर आमी हे लँड इतले पळय आहा 1 lakh ते कल्टिवेशनाचेर हाडपाक स्टार्ट केलें. म्हणटकीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचोय एसिस्टंट जेडो इल्लो आहा ब्रायन मॅनेजीस यंग मॅन ताणें आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा कसले एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीजान आनी तांचे झेडी कडेन उलयलो हांव मिस्टर शरीफ ताणें ताका रोखडो डेप्यूट केलो आनी दीस इज अ विटनस कित्याक आयज पळय फाटल्यान पळयत जाल्यार इट इज ऑल मॅकनायजेशन आनी म्हाका दिसता फार्मरांनी फुडें येवपाक जाय कित्याक देर इज सो मच ऑफ मॅकनायजेशन वीच हॅज टेकन प्लेस. अराउंड तेणी सांगले ते भशेन एवसनान सांगले ते भशेन 1 lakh स्क्वेअर मिटर टोटल एरिया आहा. लास्ट टायम आमी ते सायडीन रस्त्या ते सायडीन अराउंड 45,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेशन हाडली रबी सिजनान. आतां तो ते सायडीन आहा तो पावसान रोवपा मेळना सो तेका लागून म्हाका लास्ट टायम एवसनानूय सांगलें की आमी हे सायडीन आनी एक ट्राय करतलो म्हणून. इवन आर्तेमानूय म्हाका सांगलें मातसो रेडी राव म्हणून 2 मिशिनांनी 2 हाडून रेडी राव म्हणून कित्याक आमी आतां फेलो लँड जी पळय आहा ती कल्टिवेशनां हाडटा म्हणून. सो हे फावट तेंक गेले मातशें डिले जाला पावसा लागून बट आमचें आतां आमी स्टार्ट केलां. जया पीक सद्या आमी तितून प्लांटेशन केलां. कसले पीक आतां हें करतात? जया वरायटी. जया वरायटी. म्हापसा खून प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दिला. या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी नागराज पुजारी हाचो जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारला. हाचे वांगडा सर्वोच्च न्यायालयान सत्र न्यायालयाक 8 म्हयन्यां भितर प्रकरणाची सुनावणी पुराय करपाचोय निर्देश दिला आनी प्रत्यक्षदर्शी लोकांचे निवेदन बेगोबेग नोंद करपाचो आदेश दिला.
कौशल्य शिक्षणाचो भाग म्हूण मयेच्या महामाया हायस्कुलान आयोजीत केल्ले पारंपारीक फिशिंग म्हणल्यार नुस्तें गरोवपाची सर्त उमेदीन जाली। ही सर्त मयेच्या मानशीचेर आयोजीत जाल्ली। हे सर्तीक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। चल्या वांगडा चलयो विद्यार्थी लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्लीं। नुस्तें कशें गरोवप ते विशीं म्हायती मेळची म्हूण ही सर्त घडोवन हाडिल्ली खंय। चडशा भुरग्यांनी गोळ घालून गांवठी नुस्तें गरोवन काडलें। पळयात। आज आमची भुरगीं हांगा फिशींग कंपिटिशना खातीर येयल्लीं। भुरग्यांनी जवळ जवळ हांगा 2 वरां बरी एन्जॉय केले, फिश काडले। मुख्य उद्देश आसलो की भुरग्यांक आमी फक्त एज्युकेशन हितूनच पुश करता की शीक 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 म्हणटा, पूण खुबश्या भुरग्यां कडेन आनिकूय स्किल्स आसता आनी आमचे भुरगे चड करून गांव वाठारांत आसल्या कारणान तांकां अशा तरेचे जे एक्टिविटीज आसत ते खूब उमेदीन भितून भाग घेता, आपलो सहभाग दाखयता आनी त्या बरोबर हे फिशींग सारकिल्ले किंवा एग्रीकल्चरल सारकिल्ले एक्टिविटीज करता। सो तांकां एप्रिशिएट करप आनी तुमी सुद्दां ह्या समाजाच्या हितून तितकेच म्हत्वाचे घटक आसा आनी तुमची सुद्दां ह्या समाजाक गरज आसा हें तांकां पटोवन दिवपा खातीर असल्या तरेचे एक्टिविटीज करप हे स्कुला मार्फत अशें दिसता। ही आमी पयलेच फावटी अशा तरेची एक एक्टिविटी ह्या आमच्या स्कुलान केल्ली आनी हितून म्हाका मॅनेजमेंटाचो सहयोग मेळ्ळो। चेअरमॅन श्री सागर ठाणेकर यांनी हेंच्या कानार जेन्ना हांवें घातलें तेन्ना हांवें म्हणपाक लागलें तुमी अवश्य करा, म्हाजो तुमकां सपोर्ट आसा। म्हाजे सगळे टिचर्स नॉन टिचींग स्टाफ हांगा येयले। सगळ्या भुरग्यां जवळ जवळ आज 55 भुरगीं हांगा फिशींग करपा खातीर येयल्या। श्री महामाया हायस्कुलान अर्दवाडा मय हेंच्यांनी म्हाजे मानशेर खाजनाचे मानशेर स्टुडंटांक लागून एक फिशींग टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी तितून भरीव असो परिसर आमकां मेळ्ळो की तेंचे जे भुरगे आसले ते सगळे मानशेर चलात वाया शेतांसून हे मानशे पर्यंत पावले। खरेंच एक उमेदीची गजाल एक तेंच्यांनी आमच्या स्कुलान हे घडोवन हाडली। तितून फुडाकार घेतलो तो हेडमिस्ट्रेस आमची गांवकर टिचर नितीन गाड्डी सर, परमेकर, तशेंच पेडणेकर टिचर आमची, विभा टिचर हेंच्यांनी सगळ्यांनी एकोपा दाखोवन त्या भुरग्यांक सगळ्यांक हांगा हाडली आनी खरेंच ते कंपिटिशन सक्सेसफूल जालें। जास्त करून जी तितून पार्टिसिपेट जाली ती आमची चेडवां मनशां जाली आनी तेंच्यांनी खरेंच नुस्तें काडलें। हांव त्या टायमार पावलो आनी अशें दिसलें की उमेदीची गजाल। मानस म्हणल्यार आमच्या जाणट्यांनी सांबाळले दायज आनी ते दायज आमी सांबाळटा आसतना शिगीत हांव 2 वर्सां लियाता ही मानस करता आनी ही मानस करता आसतना एक बिजनस म्हणून असो हे मानस ही केली की जेणे आमचे एक म्हाजे गांव भाव थोडे आसा जे बेकारी आसले तांकां हांवें हांगासर ही मानस करपाक हेल्प केलो आनी तेंच्या नांवार ती मानस हाडली। आयज हे मानशेक लागून आमी स्वता म्हाजे फॅमिलीक आनी आमी नुस्तें विकता ते जावन फ्रेश नुस्तें आसा की तितून सुंगटां, तामोशी, आमचे मुड्डोश्यो, परत आमचे बुराटे अशे गांवठी नुस्तें सगळें आमकां हे मानशेर मेळटा आनी बऱ्यापैकी ही मानस आमी आतां ही सांबाळली आसा। जाणट्यांनी जशें आमकां सांबाळून दवरलें तशें आमी आतां हे फुडें व्हरता। शेनवारा गोवा फॉरवर्ड पक्षान साबार तरणाट्यांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांच्या हजेरेत प्रवेश केलो। या वेळार विजय सरदेसाय हांणी राज्यांतल्या सध्याच्या सरकाराचेर टिका करून तरणाट्यांच्या प्रश्नाचेर आवाज काडलो। देशाचे राजकारण जनरेशन जेन झी म्हणटानी दाखोवन दिला की रस्त्यार शांतीपूर्ण एक सिस्टमाच्या विरोधान एक संघटीत मुवमेंट जर केलो विदाउट इवन द पॉलिटिकल लेबल ताजी जैत जावंक शकता। आज जेन झीचें जैत आमकां दाखोवन दिता की लोकां बरोबर एंगेजमेंट आनी बहुसंख्य लोकांचे जे पॉप्युलेशन आहा म्हळ्यार 18 to 35 60% ऑफ द पॉप्युलेशन 18 to 35 आहा। ह्या पॉप्युलेशनाचे अशे एक सिम्बॉल्स बरे सिम्बॉल जे बरे कारणां खातीर रस्त्यार लोकां खातीर जोडूंक शकता अशे खंयच्या पक्षान सक्रिय करप गरजेची ते आज आमी करतात। पयलें म्हणल्यार हांव सगळे गोंयचे जेन्झींक परबीं दिता कित्याक तांणी दाखोवन दिलां की तांणी सरकाराक दिलें ना, भुरगीं ती पूण तांणी दाखोवन दिलें की तुमी कितेंय परमिशन दिलें ना जाल्यार पसून
बरे गोंयकार, सारखे बरे सुसंस्कृत गोंयकारांचो सपोर्ट तांकां आशिल्लो. तांचे डिमांड सारखे आशिल्ले. धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन म्हणल्यार सरकाराची एक भशेन कल्पेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, दिस इज द बिगिनिंग. आपल्याच भशेन जाय ते भशेन रिशफल करून ताका मागीर सायडीन दवरतलो. हे खेपे ताका ते करचें पडलें, कित्याक ताचें नाक दामिल्लें, तोंड गुणें जालें आनी ताका देंवोचोच पडलो. तितलेंच न्ही, ताजे ओन पक्षांतले बरे व्हडले लिडर मुरली मनोहर जोशी बी तांणी सर्टिफिकेट तांकां दिल्लें आहा की भुरग्यांक हे भशेन मारप न्ही. सो रेजिग्नेशन एक जाली, मारलें ताजेर एक्शन कितें जाता, मेल्यार तांचेर कितें कोण एकाउंटेबल जाता. 21 जाणां जे ह्या वर्सा मरण तांकां मेळ्ळा सुसायड करून, तातूंत एक गोंयकार आहा. तांचें कितें जाता, गेले कितल्या वर्सांनी 85 लोक मेल्ले आहा. ओवरऑल जर निटाचेच एक्झामीचे पेपर लिका खातीर 85 सुसायड जाल्ले आहा म्हणून अशें अकाउंटेड आहा. सो अकाउंटेबिलिटी जाय. मंत्री रिजायन जाला अकाउंटेबल म्हणून. आतां हे मेले तांकां 1 कोटी दिया म्हणून तांणी डिमांड केल्लो आहा. केसी घालाचे विड्रॉ करा म्हणला. हांगा गोंयांत शांतीपूर्ण हातूंत आझाद मैदानाचेर ते एजिटेट करपाक गेले. थंय FIR जाल्या. मुखेलमंत्र्यान इमिजिएटली त्यो FIR भितर करता म्हणून अनाउन्स करूंक जाय. नाजाल्यार हांगाचे जेन एजिटेशन बंद करपाचें ना, गोंयांत चालूच दवरपाचें. कित्याक गोंयांत तांणी बी एक भशेन जैत जिखिल्लें आहा. तांकां हांगा कॉक्रोच तांकां टर्मायट म्हणले. ते टर्मायट म्हणिल्ल्यानी माफी मागूंक जाय. मडगावचो नामनेचो दोतोर सतीश कुडचडकार हाचो चलो संजील कुडचडकार हाच्या अपहरण प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी केल्ल्या तपासाक आनीक वेग आयल्या. या प्रकरणात अटक केल्ल्या दोनूय दुबावितांक न्यायालयान 2 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणातले मुखेल दुबावित अजून फरार आसा. पुलीस तांचो सोद घेतात. संजील कुडचडकर एबडक्शन केस जी काल जाली आणि पुलिसाच्या म्हणण्याप्रमाणे ताजी बायल आणि 2 जण ह्या भितर सामील आशिल्ले. तातूंतले 2 जण पुलिसाच्या काल अरेस्ट जाल्ले, जांकां कारवार साकून पुलिसांनी हाडिल्ले. तांची नांवां आसात ते ससीर बिन मसूद आणि शाह अली सौदागर. हांकां आज पुलिसांनी मडगांव JMFC मुखार प्रोड्यूस केल्ले आणि तांकां JMFCन 2 दिसांची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. इन्व्हेस्टिगेशना खातीर हांकां ताब्यांत घेतिल्ले आसात. तांची गाडी जी आसा ती गाडी क्रायमास वापरिल्ली, ती गाडी मडगांव पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसा. पूण जो मुख्य आरोपी आसा जी ताची बायल मुळजा ही सद्याक फरार आसा. क्रायम करतकीर ही बायल जी फरार जाल्ली ती अजून पर्यंत पुलिसांक मेळना. पुलीस म्हणटात ताचो सोद चालू आसा. ह्या दोगांयची पुलिसां खातीर विचारलें की हांची क्रिमिनल हिस्ट्री आसा काय म्हणून, जाल्यार पुलीस म्हणटात ताजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी ते एकटो जो भायल्या राज्यांतल्यान आशिल्लो ताजी थंयच्यान त्या पुलीस स्टेशनाक कॉन्टेक्ट केल्लो आसा. ताजी हिस्ट्री जी आसा ती मागयली आसा. ती सद्या पर्यंत अशें प्रस्थापीत जाली ना की हाजी क्रिमिनल हिस्ट्री आसा कितें. पुलिसांचें अजून म्हणणें आसा की हें फॅमिली डिस्प्युटांतल्यान हें प्रकरण घडिल्लें आसा. जो क्रायम सीन आसा तो फॅमिली हातूंतल्यान जाल्लो आसा आनी आतां पुलीस हाजी तपास करतात. म्हणून TV खातीर मडगांवच्या नांव गौरव करूं येता. ज्ञानबा तुकोराम ज्ञानो उबा तुकाराम असो विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिमय वातावरणात गोंयभरच्या विंगड विंगड वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादस व्हडा उमेदीन मनयली. भाविकांनी सकाळच्यान देवळांनी वचून विठुरायाचो अभिषेक केलो. जाल्यार पुराय दिसभर एकादशी निमतान वेगवेगळ्या धार्मीक कार्यक्रमांचे आयोजन केल्लें आसा. मजगती पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणीच्या देवळात आषाढी एकादशी निमतान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी घरकान्नी सयत भक्तिभावान महापुजा केली.
हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.